what do you want to say of this fishing season? आयज आमचे बँड आहा ते 2 म्हयने सुमार लायक 60 days. ह्या वर्साक सीजन थोड्या जाणांचे आमच्या बोटकारांचे सीजन बरें जालां आनी थोड्यांचे बरें जावंक ना. हे फायनली कितें जालां, थोड्यांची ज्यो डीप सी वयताली भायर तेंगेले एक रिपोर्ट बरो आहा, सगळ्यांचो न्हू पूण थोड्यांचो आहा. पूण एक प्रॉब्लेम जालो जो मेयानूच आमकां डायरेक्टली एक तुफान डिक्लेअर जालें आनी तुफानाक डिक्लेअर जावन जायत्यो बोट्यो भायर वचनासतना उरल्यो. म्हणटकच थोडे कितें आसलें, सदांच लास्ट स्टेजीर आमी डिपेंड रावता. मानयाची सॅलरी जातली, कितें मेवतलें लास्ट म्हयन्या आनी सॅलरी जातली आनी ती सॅलरी आमी मानयान दितले, हें आमचें चिंतप आसता बोटकारांचें. पूण फायनली तुफान जावन मातशें त्रासां पडले. हे पावटी सिजन थोड्या जाणांचे बरें जालें, थोड्या जाणांचे जावंक ना. जायते जाण बोटकार त्रासानूय पडले. Sir, सद्याक any issues with the government or any problem that you're facing with the government? नो सांगतले म्हणल्यार तुका ह्या फिशींग वास्को फिशींग जेटीचेर प्रॉब्लेम भरपूर आहा. हिंगा आदले चीफ मिनिस्टर येवन गेले, सेंट्रलाचे कॅबिनेट फिशरी कॅबिनेट मिनिस्टर येवन गेले, रिसेंटली परतून कॅबिनेट मिनिस्टर येवन गेले, परत आमचे लोकल MLA आनी लोकल मिनिस्टर जायते पाटी येवन गेले. पण आयज पासून ह्या फिशींग जेटीची परिस्थिती सारकी बिगडलेली आहा आनी हे बिगडोली अशें आहा पूण हेजेर कोणूच नदर मारना. आयज आमी बोटकार ज्यो आमकोडे स्टील बॉडी आहाय व्हडल्यो बोटयो, दुसऱ्यो आमच्यो लाकडाच्यो बोट्यो आहा. ज्यो लाकडाच्यो बोट्यो आहा, आयज कितल्यो बोटी आमचे डॅमेज जाता. लाकडाच्यो ज्यो बोटी आहाय न्हू, त्या बोटींचे म्हाका दिसना एवरी इयर तूं जोडटा हे रिपोर्ट तुजो उणो आसता, पूण तुजी रिपेर करपाची एक्सपेंडिचर सुबेज जाता. वो म्हणटा तो व्हडलो म्हत्वाचो प्रॉब्लेम म्हणटा तो ह्या वास्को जेटी आनी हुंयचे जेटीर ना. कित्याक ही कंडिशनाचेर दीस इज नॉट अ फिशींग जेटी, दीस इज टेम्पररी फिशींग जेटी आमकां दिल्या. पूण आयज गव्हर्मेंटांनी मालीम जेटी बांदली, ज्यो बेतलान जेटी बांदली, कोर्ताली जेटी बांदली, वो दुसरे कडेन धाकटे धाकटे लोकांचे, पूण गव्हर्मेंटान हिंगाच करूना. इट्स लायक ए स्टेप मदर ट्रीटमेंट आमकां. वो आमकां न्हू ह्या गव्हर्मेंटान आयज आमकां हे हेजेर कोणें लक्ष दवरूंक ना, हे हेजेर कोणूच दवरना. कितली बोबाट मारली. अरे तुम्ही जोरी तर मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर तुम्ही हिंगा येता आनी आमकां तुमकां तर फिशींग जेटी दिवंक जायना दिवपाक, जाल्यार कसले रे हे कितें रे प्रॉब्लेम आमचो. आयज आमचो तुमी लायफ ह्या फिशींग बोटींचो लायफ तुमी खाबार करून उडयला. कितले पाटी तुमकां आमी सांगतले, कितले पाटी सांगतले. आतां हे मेंटेनन्स करूंक लायलेले, 4 म्हयने पयले आमी मेंटेनन्साक फायल पुटअप केल्ली, अजून पासून जावंक ना. दुसरे आमचे हे वेट रिएम्बर्समेंट आमकां मेवताले, हेजेर देखून गव्हर्मेंटान आयज पासून आमकां ज्यो प्रिवियस ज्यो 2 वर्सां आसले 2022ची 2023ची ज्यो हे प्रिवियसची ऑर्डर येवची पयले, गॅझेटीची ऑर्डर येवची पयले जे बंद म्हणून हे रिएम्बर्समेंट, तेच्या पयलीं आमचे हे आसले फायली आसले 2 वर्सांचे. आयज आमकां रिएम्बर्समेंट दिवंकूच ना. जाल्यार तुमी सांगा म्हाका, केन्नाय आमी हे आमकां कितें वेट मेवतले म्हणून रिएम्बर्समेंट मेवतले म्हणून आमी आयज हे करता, डिपेंड रावता. पूण आयज आमकां हेजेर डिपेंड रावपाक कांयच मेवना आनी कांयच आमकडे गव्हर्मेंटान दिवंक ना. पूण कितें करतले, कोणाक उलयतले, कोणाक उलयनाय आमी. पूण हे आयज सगळ्या लोकांचे नदरे काडटाय. जे वास्को जी फिशींग जेटी आहा, इट इज कंडिशनाचेर ना. आमच्यो वुडन बोट्यो लावपाक जायना हिंगा. ह्यो लाकडाच्यो बोट्यो ज्यो आहाय त्यो बाबड्या हिंगा लावपाक बंद जाता. वर्साक 2 ते 3 बोट्यो स्क्रॅप जातायच लाकडाच्यो बोट्यो. हे कितें कसो गव्हर्मेंट आमी कशे धंदो चलयतले. कितलेय पावटी तुम्ही सांगले, कितलेय पावटी आम्ही तुमकडे मागले, कितलेय पावटी पाय पडले, आयज पासून गव्हर्मेंटान आमच्या लक्षात धरूकच ना. ट्रेडिशनल बिझनेस सोडून दिलो. इज इट ट्रू? 100%. हांवें पयले सान म्हणत येयला.
हो ज्यो लाकडाच्यो बोट्यो आसल्यो ज्यो धंदो कोत्ताले आयज जायते जाण भाव आमचे फिशरमॅन निजाचे फिशरमॅन जे निजाचे बोटकार ओनर आयज वचोन परदेसान काम करताय आपल्यो बोट्यो हिंगा स्क्रॅप केल्या कित्याक जेन्ना हो धंदो तर हिंग केलो जाल्यार कितेंय तरी मेळपा जाय मेवना म्हणून ते सोडून वचोन बोट्यो नांगराक दवरून बोट्यो स्क्रॅप करून आयज ते UK शारान काम करता कितें करता ते धंदो सारको ना ताका लागून गव्हर्मेंटान जेन्ना कितेंय कोत्ता आसतना न्हू आमचेर म्हणटा तें चिंतूं जाय लोकांचेर चिंतूं जाय एक एक डिपार्टमेंटान म्हणटा न्हू ते आपले ह्या डिपार्टमेंटान बाबा प्रॉब्लेम कितें आहा हूंय आयज हो प्रॉब्लेम हो त्रास जाता हो पयलो पळोवपाक जावो पूण गव्हर्मेंट हेचेर लक्ष मारिना दिना ताका लागून हांव सांगता विजयन एक स्टेटमेंट केलो तो सारको ह्या फिशींग जेटीर येयले जाल्यार ही फिशींग जेटीक सोमाले आहा कशें दिसता सोमाले हें कितें हें 100% सारकें तो यो आनी पळया मरे हांवें चीफ मिनिस्टराक हांवें 3 फावटी आपयलो यो आनी पळय कित्याक कंडिशन इज व्हेरी बॅड इन अ फिशींग जेटीचेर सो ताका लागून हांव मागतां जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज तर ह्या फिशींग जेटीचेर येयल्लो आनी तेणी जर नदर मारलें जाल्यार 100% तो म्हणटा आसलो व्हेरी बॅड कंडिशन प्लीज डू द न्यू फिशींग जेटी म्हणून हें जाय आमकां आनी हें तर जायना जाल्यार हो स्लोली आमचे बोटकार काबार जातले त्रासां पडटले आनी आपले हूंय तर पोट भरपाक वयतले